बाळासाहेबाच्या उपस्थितीन भितर म्हजें पयलें मराठीन भाशण जाल्लें आनी एवरीबडी इज रिमेंबरींग दॅट स्पीच टील टुडे. गोंयचो एकच मनीस उलयल्लो तो हांव उलयल्लो. हांव एस टी समाजा बरोबर इतलो रुळ्ळो, भितर डीप गेल्लो आनी हांवें एस टी म्हणजे प्रकाशाच्या प्रत्येक यशान भितर म्हजो हात आशिल्लो आनी त्या मनशा खातीर हांवें काम केलें, एस टी खातीर काम केलें. कॉर्नर मिटींग कांय लोकांक खबर ना की सुभाष देसाय म्हणटा की त्या एस टीचेर निवडून आयलो. जो सांग्या भितर खंयच्याय समाजान जावं जर कोणाक एक्सिडेंट जालो जर जाय एक सेकंडा भितर ताजे तकल्यान येतलें की सुभाष फळदेसायाक फोन करपा जाय. 108 मागीर आयज हांव फाल्यां हातून भितर पॉलिटिक्सान ना. तुमकां दिसता की खंयच्याय फंक्शनान म्हाका आपोवचें ना आनी कितें करचें ना. पीपल कॉल मी फॉर माय इंटेलिजन्स, फॉर माय अटॅचमेंट, माय वर्क, माय डेडिकेशन, माय कमिटमेंट. सो आय वील बी ऑलवेज देर इन एवरीवेर. आमच्या लायफान आमकां अशे कितलेशेच व्यक्ती मेळटा जे आमकां कितें ना कितें तरी शिकयता, आमच्या लायफान छाप दवरून वता. कांय तेंप पयलीं किंबहुना जर एग्जॅक्ट उलोवपाचें जालें जाल्यार वर्सभर पयलीं आमी अशेच व्यक्तीक ज्या व्यक्ती बरोबर आयज आसा तांचे इंट्रो दितना तुमकां सांगता की तांकां हांव एक वर्स पयलीं सारको मेळिल्लो आनी तांचे लायफा बद्दल आमी जाणा जावन घेतिल्ले, कारण इतली इन्स्पायरींग तांची स्टोरी आशिल्ली जी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आयकुपाची गरज आसता. कारण एक लिडर आमकां जसो टीव्हीचेर ऑर सोशल मिडियमाच्या माध्यमान दिसता तितलोच नासता, जाल्यार तांचे फाटले जो स्ट्रगल आनी तांची लायफ, तांची शिकवण, तांच्यांनी फेस केल्ले इश्यूज, प्रॉब्लम्स आनी ते ओवरकम करून आयज जाल्लो सक्सेस ही सुद्दां आसता. आनी ती आमी पळयनासतना एका मिनटान खंयचे तरी गोश्टीचेर जज करता आसतले. हांव अशे एका खंयचे व्यक्ती बद्दल उलयना, जाल्यार हे आमी जनरल जाता अश्यो गोश्टी, पूण तांचे फाटली मेहनत पळोवप खूब गरजेची आसता. ती मेहनत, तांची स्टोरी उलोवपा खातीर आयज आमी हांगासर आसा. आमच्या बरोबर अशेंच एक व्यक्तिमत्व आसा जे पर्सनल लायफान जे कितें चुकीचें घडटा थंयसर पयलीं उबें रावन हें चुकीचें आनी तें सारकें जावप गरजेचें आसा. समाजा खातीर बरोबर जायत्यो गोश्टी करपाचो प्रयत्न करपी अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. गोंय राज्याचे मंत्री जे आतां आयज तांचो बर्थडे आसा त्या खातीर आमी आमच्या बरोबर आसा सुभाष फळदेसाय सर. सर येवकार सगळ्यान पयलीं. थँक्यू सो मच. आमी उलयल्या, तुमची जी लायफ स्टोरी आसा ती इतली इन्स्पायरींग आसा, काय आमी जस्ट टच करून गेल्ले आसा. कारण तुमची कॉलेज लायफ जी आशिल्ली ती आयच्या भुरग्यांनी शिकपा सारकी आसा. कारण आयज सगळे मोबायलाचेर आसता, आवय बापूय सगळे दिता, बट त्यो गोश्टी तरी पुरना, ताज्या भायर आनी कितें तरी एक्सपेक्टेशन आसता, तरी सुद्दां आपल्याक एम दवरिनासतना फुडें वयता. तुमची जी कॉलेज लायफ आशिल्ली, तुमी हॉस्टेलार म्हाका दिसता रावताले और पीजी रावताले तुमी. हांव थंयच्यान सुरू करता बिकॉज मोस्ट इन्स्पायरींग ही लायफ आसा. तुमी थोडेच कितें तरी रांदताली, ह्यो गोश्टी हांवें आयकल्या तुमच्यो. ती लायफ आशिल्ली ती कशी आशिल्ली थंयच्यान सुरू करया सर आमी. केन्ना तेन्ना दिसतालें की आपल्याक लिडर जावपाक जाय, पॉलिटिशियन जावपाक जाय, हें म्हाका दिसता खूब कमी आसतलें तुमच्या लायफान. तुमकां कितें तरी काम करप हें इतलोच घरा कडल्यान एक आसतलें. ती लायफ कशी आशिल्ली सर? ना, एकच सेकंडा भितर हांव सांगता की म्हजो जल्म जाला तें घर आनी हातून भितर जेन्ना लायट ना घरांक आनीक अशा परिस्थितीन भितर रस्ते ना, खंयचीच एक बस सेवा ना, आनीक हातून भितर गांवान भितर एक दोंगराचेर ल्हानशा घरान भितर म्हजो जल्म. घर मोठें आशिल्लें पूण एक व्हडली जॉयंट फॅमिली आनी तातूंत भितर ल्हान 2च रूम आनी अशा पद्दतीन आमची जर्नी सुरवात जाल्ली. म्हजो त्या वेळा वयल्यान 4थी नंतर शिक्षण ना, मागीर अनेक कडेन हांव म्हणजे खस्ता खायत मदीं ड्रॉप जायत, म्हणजे अशें 4-4 म्हयने स्कुलाक वचप ना, अशा परिस्थितींतल्यान वयर पावता. स्कुलाक वचप ना म्हणजे? स्कुलान वचप म्हणजे 5वेक गेलो तेन्ना हांव 2 म्हयने गेलोच ना, पण ताजे नंतर म्हजें एडमिशन जालें की खंय वचप तें खबर ना. 10वी जाली म्हणजे हांव पास जालो, घरा कडेन हांवें रिजल्ट हाडलो ना, ताजे नंतर हांव म्हजे डेयरी आसा तें पळोवपाक लागलो. भाव एक दीस आयलो आनी ताजे नंतर 2 म्हयन्यांनी म्हजें एडमिशन जालें. आनी अशा पद्दतीन म्हणजे हुशार आसूनय म्हाका मदीं गायड नाशिल्लो आनी तातूंतल्यान हांव वयर चरत गेलो. तुमी सांगताले तें हांव चौगुलेन भितर म्हजी हायर सेकंडरी जाली. हय सर, थंय येता. पूण तुमी एक गोश्ट जी सांगली न्ही की हुशार आसप पूण गायड मेळप ना, खुबशे भुरग्यांक हें जाता. पूण ती हुशारकी कोणी तरी पळयली आसतली त्या टायमाचेर. तुमचे फादर आसतले ऑर म्हजो भाव आशिल्लो पळय न्ही, तो भाव एमपीटीन कामां आसतालो आनी तो 2-3 म्हयन्यांनी येतालो. आनी ताजे नंतर फोन बीन कांय ना न्ही, खंय खबर आसा तूं खंय एडमिशन केलां, अशा पद्दतीन म्हणजे धक्के खायत हांव मुखार गेलो. शेवटाक हांवें चौगले कॉलेजीन 11वेक एडमिशन घेतलें आनी त्या वेळाचेर बस सेवा ना.
चौगले कॉलेज आनी म्हजें घर सादारण ते 35 किलोमिटर अंतर आनी ह्या हातूंतल्यान आमी कितें केलें, एक 4-5 जाण भुरगे येयले आनी तातूंतल्यान सादारण ते 3 बाय 3 रूम, एक रूम आनी त्या रुमान भितर एक कडेन आमी म्हणजे स्टोव दवरिल्लो. त्या स्टोवान कितें सामान हाडलें तें एक कडेन दवरप आनी मागीर कोणाक न्हिदपाक जाय तेन्ना तो स्टोव बी काडून मातशें वयर दुसरे कडेन जनेलाचेर दवरप आनी तातूंतल्यान वाट करप. 5 जाण एका रुमान परते पडपाक मेळनाशिल्लें, न्हिदल्या तशेंच रावपाचें आनी सकाळ फुडें म्हणजे जेवण बिवण करप कितें तें स्टोवाचेर घालप. आनी जेवण म्हणजे कांय ना, रायस एक आमकां करपाक मेळटालें आनी चडशे फावटी पेज करताले, एक तर केन्ना ऑमलेट करपाक मेळटाली. ताच्या नंतर हुमण बिमण म्हणटा प्रकारच ना. तातूंत भितर आमी कितें करताले, एक उदक तापयलें, तातूंत भितर दाळ घाली, मिरसांग पिसून घाल्यो, मातशें तीख आनी चड खारट केलें आनी तें जेवलें. म्हणजे बटाट्याचें करप, मागीर ते बारीक पीस करून ते बटाट विरगळून आनी जार विरगळून मातशें दाटशें दाळ जाताली आनी त्या दाळीन ते जेवताले. आनी सदांच उठून हेंच काम आमचें, म्हणजे नुस्तें ना तातूंत भितर ना, म्हणजे सामकें कन्जर्वेटीव वे, जगपाक कितें जाय तितके कॅलरीज मेळपा सारकें आमी खावन करताले. म्हणजे अशीं 5 वर्सां हांवें त्या कॉलेजीन काडलीं आनी ताच्या नंतर 2 वर्सां हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक काडलीं कॉम्प्युटर सायन्स आनी थंय. आनी अशा पद्दतीन 7 वर्सां मडगांव काडप हो एक खूब मोठो म्हणजे आयुश्यांतले धक्के, म्हणजे कशें हें करतात. म्हाका 30 रुपया मेळटाले आठवड्याक घरा कडल्यान आनी त्या 30 रुपयां भितर हें सगळें मॅनेज करपाचें. आयताराक घरा कडेन आयलो आनी ताच्या नंतर 30 रुपयांतल्यान म्हणजे एक रुपयाची म्हणजे एक बाटली पेट्रोल हें आसा कॅरोसीन मेळटालें, थोडेशे बटाट, थोडेशे हें तुगेलें अशें घेवन तें करप. पूण आयज कालच्या भुरग्यांक स्टोव म्हणटा तो खबर आसचो ना कितें तो पळयल्या तुमी. आनी ते म्हणजे स्टोव हो प्रकार, कारण कॅरोसीन घालून ताका पिन लागताली, सो त्यो खूब गोश्टी आसताल्यो. ती मेहनतूय वेगळीच आसताली, कारण आनी ताका मजा आसताली. खास म्हळ्यार कशें आसा, आमी म्हणजे एज अ स्टुडंट म्हणून जेन्ना थंय वयता आनी ही कामां करता तेन्ना एक मेहनतीक आनीक एक हें मेळटा, एक प्रोत्साहन मेळटा. सो तो प्रोत्साहन तुमकां त्या टायमार तुमचे फ्रेंड बाकीच्यो गोश्टी आसताल्यो सर? आतां फ्रेंड्स ते आसा बरोबर सगळे? आसा बरोबर, म्हणजे 2 जाण तातूंतले हेडमास्टर्स जाले, म्हणजे आमच्या रिलेशना भितरच आशिल्ले. आमी त्या विलेजींतले आमी येवन खूब कश्टान आमी तें काम केलें. आतां ऑलमोस्ट 2-3 जाण म्हणजे टिचर जाले आनी तातूंतल्यान रिटायर जाले, एकटो सरपंच जालो. ऑल ऑफ देम हॅव रिटायर्ड. हांव एकटो आतां म्हणजे जस्ट गोईंग टू बी रिटायर्ड अशा पद्दतीन, म्हणजे रिटायर्ड इन अ सेन्स, नॉट इन अ पॉलिटिक्स, बट 60 म्हणजे सिनियर सिटीजन जाता अशा पद्दतीचें आमचें लायफ आशिल्लें. सो दीस वेर इमोशनल गोश्ट. आनी हांव सायन्स करतालो आनी सायन्स म्हणजे म्हाका ते मदीं सगळें सामान सोंपतकच ते घर बी वचून रावताले की आतां सामान ना, म्हणजे आयज बटाट ना, आमचे हें कॅरोसीन काबार जाल्लें आसा, कितें आसा, म्हणजे फुडले फावटी दुसऱ्या आठवड्याक पयशे घरा कडच्यान मेळपाक जाय आनी ते घेवन येवप. सो ह्या म्हाका तें ऑप्शन नाशिल्लें, म्हाका कितेंय करून थंय रावचेंच पडटालें. उपास जाल्यार उपास रावपाक जाय. आनी केन्ना केन्ना अशें म्हाका रायस करून आसा जर जायत, आमी घरा कडच्यान तोरां बी खळबीळ करून वताले. तो खळच घालून ते मागीर कालोवन जेवप. खळ म्हणजे खूब खारट आसता. खळ म्हणजे आमल्यो खळांचे, तो खळ घेवन पसून जेवन मागीर कित्याक प्रॅक्टिकल आसा, सांजचे थोडोसो टायम मेळटा, दाळी करपाक मेळना, आयलो झूप करून घालें, खारट चड खावप आनी तातूंतल्यान टेस्ट हाडप. अशा पद्दतीचें लायफ आमी हें केल्लें आसात. त्या टायमावयलें एज्युकेशन आनी आतांचे खूब बदल जाला आसतले? बदल खूब जाल्लो आसा. म्हणजे बदल हो इन्स्टंट ते आमी जेन्ना आतां सांगता न्ही, ते भुरगे आपली स्टोरी मागीर सांगता, वेगळे तरेन सांगतले. सारकें बदल हो एक्सपेक्टेड एंड नॅचरली आमी जेन्ना पळय तशें वताले. आनी म्हणजे एक त्या वेळार ते एक आमचें कॉलेज लायफ पळय आहा न्ही, त्या कॉलेज लायफान भितर सगळे बरे बरे कपडे घालून येताले आनी हांव म्हज्याच कपड्यांक पळयत रावतालो. अरे बाबा हांवें कितें केल्लें आसा, 10 रुपयाची टी शर्ट तेन्ना सेलाचेर बी येता तशें, 10 रुपयाची टी शर्ट, 30 रुपयाचो शर्ट अशें सेलाचेर येता ते येवन घालप आनी तातूंतल्यान म्हणजे एक अशा पद्दतीचें जातालें. म्हणजे मेळटालें तेन्ना, अशें व्हडलें अजाप न्ही. पूण तेन्ना आमकां ते आतां व्हडलें दिसता, कारण आमकां 1000 रुपयान सुद्दां बरें टी शर्ट बरें दिसता. म्हाका दिसता कॉलेज लायफ जाल्या उपरांत तुमी सोमतेच तुमचो बिझनसूय म्हाका सुरू केलो. आनी ना कॉलेज लायफ जाल्या नंतर हांवें मल्टिपल प्लेसीचेर हांवें म्हणजे हें घेतलें, काम केलें, MPTन काम केलें एज अ प्रोग्रामर. ताच्या नंतर म्हजी कन्सल्टन्सी केली हांवें, म्हणजे कॉम्प्युटर त्या वेळाचेर म्हणजे दीस वॉज इन 1989-90 वेन आय स्टार्टड माय कन्सल्टन्सी, माय ऑफीस. आनी ताच्या नंतर हांव जॉब घेवपाक लागलो, प्रोसेसींग, डेटा प्रोसेसींग, मागीर खुबशे मोठे मोठे कंपनीचे प्रोसेसींग घेवपाक लागलो. फायनली हांव मदीं एक कडेन पार्ट टायम लॅक्चररूय म्हणून वचपाक लागलो. ताच्या नंतर मागीर हांव हातूंत भितर एक प्रोग्रामर
सिनियर प्रोग्रामर म्हणून फॉमेंतो ग्रूप ऑफ कंपनीक लागलो आनी थंयच्यान मागीर हांव गोवा अर्बन बँकेन आयलो. गोवा अर्बन बँकेन हांव एक EDP म्हणजे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जालो. मागीर ते जालें. लायफ वॉज तेन्ना बाय देन सम वॉज सेटल मॅरीड. अच्छा. मागीर ताच्या नंतर हांवें 2008 नोकरी सोडली. सो आय रियलायज दॅट म्हणजे हांव जेन्ना गोवा अर्बन बँकेन शिकतालो तेन्ना ते Y2K म्हणटा प्रॉब्लम आयलो आनी तो रिजॉल्व करपा खातीर एक 3-4 वर्सां हांवें रात दीस बँकेन काम केलें. दिसभर काम करप आनी ताच्या नंतर रातचें म्हजें प्रोग्रामींग स्टार्ट जातालें. प्रोग्रामींग इन अ सेन्स म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट फॉर द बँक. आयज जशी सॉफ्टवेअर अवेलेबल आसता तशी सॉफ्टवेअर नाशिल्ली. गोवा अर्बनान आमी स्वताचें सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताले आनी तातूंतल्यान हें करताले आनी सिंगल मॅन खंय आनी कोण प्रोफेशनल ना अशा पद्दतीन वी हॅड पूट आवर सॉफ्टवेअर. आनी मागीर आमी सॉफ्टवेअर इन्फोसिसाचें घेतलें. मागीर इन्फोसिसाचे ट्रेनिंगा खातीर गेलो. हांवें थिंक इन्फोसिसान भितर थोडे वेळ 6 म्हयने काम केलें आनी ताच्या नंतर परत हांवें बँकेक जॉयन जालो. म्हणजे एक स्ट्रगल जो आसा तो संग्राम म्हणजे आमी कितें म्हणटा ते संघर्ष वो करीत रावले. कॉन्स्टंटली संघर्ष वो आसा. 2-3 दीस हांव घरा कडेन वचनासतना म्हज्या बँकेच्या त्या टेबलाचेर अशें म्हणजे एक लेजर तो तकलेपणान दवरप आनी ताजेर करप आनी त्याच टॉयलेटान उदक न्हांवप परत येवप. मागीर लोक म्हाका पिशे म्हणटाले की बाबा तूं करता तें कितें. एक दीस ओवर टायमाची म्हाका तूं आतां बँकेचें सगळें सांगतलें तुमकां. एक दीस ओवर टायमाची स्लीप ना, एक जेवणाचें बील ना. म्हज्या हाजेर म्हाका दिसतालें की बँकेन हांवें काम करपाक जाय आनी बँकेचें बरें जावपाक जाय. पूण म्हाका तेन्ना लोक म्हणटाले की बाबा तूं आमी एक वर लेट तुजे बरोबर काम. म्हजे खुबशी टीम आशिल्ली. जेन्ना हांव हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसा तेन्ना खुबशे ऑफिसर हांव सांजचे दवरून घेतालो कारण खूब हें तुगेलें सॉफ्टवेअर जेन्ना इम्प्लिमेंट करता एक्झिक्युशन करता खूब त्रास आसता आनी आयचे सारके न्ही ते. त्या वेळाचेर ट्रायल एंड एरर खूब हें आसतालें. म्हणजे हांव कोबोल प्रोग्रामर कोबोलांतल्यान हांव सॉफ्टवेअर करतालो. डिफिकल्ट लायफ आशिल्लें म्हजें आनी तातूंतल्यान हांव दिसभर तांकां घेता तेन्ना हांव रोखडोच तांकां 200 रुपयांचे सायन मारून वॉचराचेर ते पास करून हाडटालो. स्वता खातीर हांवें कांय घेतलें ना. पण तेन्ना मागीर एक प्रॉब्लम म्हाका कळ्ळो की म्हाका एक फावट फ्रस्ट्रेशन आयलें आनी म्हणलें हांव कित्या खातीर करता. कोणा रिकॉग्निशन ना, कोण एप्रिसिएशन म्हणना. दुसरे दीस आमचे चेअरमॅन बी येवन म्हणटा की जालें तें बरें जालां पूण तें सिस्टमांतल्यान जालां. हांव कितें कश्ट काडटा तेजें ना. सो म्हाका एक मनीस मागीर मेळ्ळो की तूं हें सगळें करता तें बरोबर आसा पूण तूं पॅनीक जायनाका. कळ्ळें न्ही. तुजे अकाउंट्स एखादे वेळ हांगा कोण दवरना पूण देर इज समबडी ऑन दी टॉप हू वील कीप युअर अकाउंट्स आनी एक दीस तुका भरभरून दितलो. आनी जालें तशेंच. हांव जेन्ना निवडणुकीक रावपाक हांवें घालें हांवें मॅनेजमेंटाक सांगलें ना आनी जिल्ला पंचायत निवडणुकीक रावलो तेन्ना मॅनेजमेंट फुडें आयलें आनी म्हणपाक लागलें तुका जाय तितकें कर हांव राजकारण. तुवें आमचे ह्या बँकेन आयज सेफ जाग्याचेर हाडून दवरलेलें आसा. तुजे अंडर टीम जाल्ली आसा. तूं 5 वर्सां पसून जर ह्या बँकेन येना जर जाय जाल्यार तुका पगार मेळटलो. आनी तेन्ना हांवें म्हजें पॉलिटिकल लायफ मोठ्या नेटान सुरू केलें. आनी मागीर म्हाका केन्नाच खंयचेच मॅनेजमेंटाचो किंवा म्हजे तुगेले जनरल मॅनेजर मॅनेजींग डायरेक्टर केन्नाच त्रास आयलो ना. म्हणजे त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की हांव जे श्रम घालतले ते कोण तरी नोटीस करताले अँड दे हॅव क्रेडिटेड इट बॅक टू मी. इन 2008 हांवें म्हजो बिझनस सुरू केलो आनी त्या वेळाचेर म्हजो बिझनस सुरू जाल्या नंतर इमिडिएटली म्हजें एक ट्रान्सपोर्ट बिझनस हांवें सुरू केलो म्हणजे मायनींग ट्रान्सपोर्ट आनी तातूंतल्यान मागीर हांव फ्लरिश जालो. बिकॉज दिस इज अ लायफ स्टोरी. आय ऑलवेज से दॅट इन्स्टंट इज नेवर अ कॉन्स्टंट पूण कंटिन्युअस जेन्ना आपूण फळाची अपेक्षा धरनासतना जेन्ना काम करता तेन्ना तें फळ निश्चितपणान खंयच्यान तरी येता. कळ्ळें न्ही. आनी तें येता तें भरघोस प्रमाणान येता. आतां म्हजे बरोबर त्या वेळाचेर जे वॉचर घेवन काम करताले पळय न्ही 1 तास केले जर जाय 150 रुपया घेवन वचपाचे ते मनीस अजून पर्यंत एक आपले त्या जेवणाचो डबो आनी एक सत्री घेवन त्याच ऑफिसान वचत आसा. आनी हांव आयज म्हणजे एक राजकारणान भितर आनी बाकीच्या बिझनसान भितर म्हजे कडेन ज्या बँकेचो जितकें प्रॉफीट जातालें त्या वेळाचेर 2009 हांवें सोडलें. म्हजे बँकेक जेन्ना जितकें प्रॉफीट जायनाशिल्लें 500 लोक घेवन ते म्हज्या एका कंपनींतल्यान 7-8 लोकांतल्यान हांव करतालो. कळ्ळें न्ही. मागीर म्हाका दिसतालें की आय हॅव वर्कड थ्रू आवट अँड गॉड हॅज ब्लेस्ड मी ऑल सच गूड थिंग्स. पूण तुमकां हें दिसता आतां की एक पॉझिटीव एनर्जी त्या टायमार आशिल्लो आनी जें काम तुमी केलें
इट इज ऑलवेज खंय ना खंय तरी एक युनिवर्स तुका पळयता आनी ते तुका परत दिवपाचें काम करता. हे सामकें म्हज्या मनान हांव सदांच उठून तेंच सांगता, नेवर एक्सपेक्ट एनीथींग इन्स्टंटली. वर्क विदावट एक्सपेक्टींग. तुका ते परत एक फावटी तुज्या आयुश्यान भितर येत आसा. म्हजो संघर्श तेन्नाय सोंपलो ना. संघर्श हो आज पर्यंत चालूच आसा. म्हाका सकाळचे फुडें सक उठचें पडटा आनी रातचें एकाक न्हिदचें पडटा. त्या वेळा भितर कितलेशेच म्हाका जे पळय आहा न्ही, म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आय एम नॉट बोर्ड ऑर म्हाका केन्ना फ्रस्ट्रेशन येना. आय एम नॉट पॅनीक दॅट इनफ इज इनफ म्हणपा सारकें ना. आतां आनी काबार जालें, इतकें एग्जॉस्ट जाल्लो आसा. आय एम नेवर गेटींग एग्जॉस्टेड. मोर अँड मोर पीपल वेन आय मीट, I get more motivation, more inspiration, more strength to work. So my potential is enormous. म्हाका दिसता की हांव घडलाच त्या खातीर की लोकांक दिवपा खातीर आनी तातूंतल्यान म्हजें सगळें घडत वता. एक सायड जी म्हाका दिसता खूब कमी लोकांक खबर आसतली, सर बरोच ते वास्को आशिल्ले आनी वास्को आसतना सरान म्हणजे कामूय करतालेत, प्लस अशा तरेची कामां जी आमकां केन्ना दिसूंकूच ना ती कामां म्हत्वाची आशिल्ली आनी जावप म्हत्वाची आशिल्ली त्या टायमार. काय अश्यो अतृप्त आत्मे जाका आमी म्हणटात, कारण समाजान खुबशेदा खूब लोक वायट कर्मां करपाचे प्रयत्न करताले. हांव नको तुमकांय खबर आसना कशी ना जाली, बट तुमी कॉन्स्टंटली ते नजर दवरून आशिल्ली की थंयसर काय कोणा वांगडा वायट जावपाक जायना. एक्झॅक्टली. आनी बरें जावपाक. वास्को त्या वेळाचेर एक भयानक परिस्थिती आशिल्ली. सगळे आउटसायडर आशिल्ले, रेड लायट एरिया आशिल्ल्यो आनी प्रत्येक गल्लीन भितर दादा आशिल्ले, गुंड आशिल्ले आनी एवरी डे यू वूड फायंड मर्डर आनी कितें रेप आनी हें कितें चलतालें. सो त्या वेळाचेर तें ना करपा खातीर म्हजी एक टीम बिल्ड जाली आनी हांव तेन्ना शिवसेनान आशिल्लो. एट द एज हांव सारको यंग आशिल्लो. नोबडी न्यू हू वॉज डुईंग इट बिहायंड. आनी म्हाका म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे आशिल्ले, तांचे बरोबर म्हजो म्हणजे एक तांच्या टिमी बरोबर म्हजो खूब लागींचो संबंद आशिल्लो. आनीक बाळासाहेब ठाकरे वॉज अ ग्रेट मॅन अँड ही वॉन्टेड टू कब ऑल दीस. आनी ताणें म्हाका आदेशूच दिल्लो, कर कितें आसा तें, आमी तुज्या पाठीशी आहोत, अशा प्रकारचो त्या वेळाचेर. आनी गोवा पोलीस हे ते सगळे आशिल्ले. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल ऑफ दॅट, बट ॲट टायम्स करचें पडटा. म्हाका तें करचें पडलें लोकांच्या हाजे खातीर. आनीक वास्को त्या वेळाचेर खुबशे मोठ्या प्रमाणान जालें. कळ्ळें न्ही, क्लीन अप. गुंडागिरी त्या टायमार ना जाली. गुंडागिरी तेन्ना ना. मागीर मनोहरभाई पर्रीकर आयले आनी ताचे नंतर ते सामकेंच हें केलें. पूण ताचे पयलीं जी कितें गँग वॉर जाताली ती बंद जाल्ली. हांव तातूंत भितर डिटेलान वचना, पीपल बिकॉज वी हॅव नोबडी हॅज यू नो. म्हज्या घरा कडेन मातशें कळटालें, घरा कडच्यान मातशें कळटालें की सुभाष फळदेसाय म्हणजे आमचो म्हणजे आई खूब पॅनीक जाताली की केन्ना तरी तूं वतलो आमकां. आनी मागीर शेवटाक म्हणजे आईन पसून सांगपाक केलें की तूं आपलो चलोच न्ही, चल, तांकां कितेंय जालें जाल्यार आपूण सांगून थकल्या की अश्यो ज्यो गोश्टी जातात केन्ना, म्हणजे हें सगळें जाल्लें. घरा कडेन खबर आशिल्ली, कारण एक कोणाची केन्ना केन्ना येताली वार्ता केन्नाय तरी पावता की सुभाषान काल कितें केलें आनी कितें केलें. बट देन 4-5 वर्सां अशें म्हणजे मितभाशी जाल्लें. म्हज्या घरा कडच्यान म्हाका कोण हें करना. पूण तांकां समजोवपाचो प्रयत्न केलो की बाबा ना ना, बऱ्या खातीर म्हणजे भाशेच बंद जाल्लें म्हज्या घरा कडेन. अशें हें जाल्लें की तो केन्ना आयलो केन्ना गेलो आमकां कांय खबर ना, कळ्ळें तुका, अशें पद्दतीचें जालें वातावरण. बट देन वेन आय मॅरीड एवरीथींग गॉट सेटल्ड अगेन. आय लेफ्ट एवरीथींग एंड स्टार्टेड वीथ BJP. अ फ्रेश innings. I started with fresh inning and then I was totally out of it. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेचो जिक्र केलो, तुम्ही मेळ्ळे केन्ना? हांव 3 फावटी मेळ्ळा. एनर्जी पॉवरफुल. म्हणजे तशें मेळपाकय मेळनाशिल्लें. आमी खूब फावटी वताले. सुदैवान म्हाका बाळासाहेब मेळत न्ही. बाळासाहेब जेन्ना गोंयान आयले आनी तांची एक व्हडली सभा जाली, 55,000 लोक त्या वेळाचेर. इट वॉज म्हणजे व्हेरी ह्यूज
अँड ऑल दॅट अरेंजमेंट्स आय वॉज इन चार्ज विथ रमेश नाईक म्हणून आशिल्ले आमचे शिवसेना प्रमुख, गोवा प्रमुख, आणि त्यांच्या हाताखाली काम करता आसतना इट वॉज एन्टायरली मॅनेज्ड बाय व्हेरी फ्यू पीपल. आय वॉज अमॉंगस्ट वन ऑफ दॅम. आनी बाळासाहेबाच्या उपस्थितीन भितर म्हजें पयलें मराठीन भाशण जाल्लें आनी एवरीबडी इज रिमेंबरींग दॅट स्पीच टील टुडे. गोंयचो एकच मनीस उलयल्लो तो हांव उलयल्लो. आनी ती जी स्पीच आशिल्ली न्ही, एक सादारण 7-8-10 मिनटाची स्पीच आशिल्ली. बट देन इट क्रिएटेड अ इम्प्रेशन. आनी ताजे नंतर सबसिक्वेंटली म्हाका 1994 भितर गोंयान भितर ज्यो 2 टिकेटी अलायन्साच्यो जाल्ल्यो, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, शिवसेना आनी भारतीय जनता पार्टी, अलायन्स टिकेट म्हाका कुडचड्यारय जाल्ली. अच्छा. हय, इन 1994. आयच्यान 32 वर्सां पयलीं कुडचड्यार हांवें म्हणजे 3 म्हयने हांवें कॅम्पेनींग केल्लें. पूण लास्ट डे जेन्ना फॉर्म भरलो हांवें, बी फॉर्म आयलो, ताचे नंतर खूब मोठें एक हें जालें, उद्रेक जालो आनी तातूंतल्यान देन आय विड्रॉ. कारण त्या वेळाचेर म्हज्या विरोधान एक खूब मोठी लॉबी तयार जाली आनी तातूंतल्यान एक दंगल, ल्हानशी दंगल अशी जाली आनी तातूंतल्यान हांव विड्रॉ जाल्लो. कळ्ळें न्ही. पूण त्या वेळाचेर म्हाका बरो इनॉर्मस सपोर्ट आशिल्लो आनी आय कंटिन्यू टू सपोर्ट एक एडवोकेट नारायण देसाय म्हणून आशिल्लो, हांवें ताका सपोर्ट केलो आनी तातूंतल्यान एक कुडचड्यार म्हजे सगळे घरांनी फेरी जाल्ल्यो. आनी सो तुमचो कनेक्ट असो अजुनूय आसतलो थंय? कुडचड्यार कनेक्ट म्हणजे जन्मगांव कुडचडे. म्हणजे हांव म्हणजे सादारण शिक्षण, म्हणजे भावाचें शिक्षण, म्हजे भयणी, टोटल आमचे म्हणजे मामाचें घर कुडचडे आनी घरा कडेन थंय कांय ना म्हणटकच आमी सगळे कॅर म्हजे मामा घेताले. आनी ते लागीं पडटाले मार्केट आनी हें सगळें. आनी म्हजो भाव संपूर्ण आयुश्य थंयच कुडचड्यारच हें केल्लें. उल्हास फळदेसाय हो जो गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेचो चॅरमॅन, खूब वर्सां 15 वर्सां जाणी चॅरमॅनशीप काडली, तो थंय हें जाल्लो. म्हणजे तशें कनेक्ट म्हणजे भायर म्हाका सांग्यार वतलो जर जायत, केपेंच्यान हांव केपें रावतां, केपेंच्यान सांग्यार वता आसतना कुडचडे क्रॉस करपाकच जाय. आनी कुडचड्या वेल्या प्रत्येक जे कल्चरल आसतले, क्रिडा आसतले, शैक्षणीक आसतले, त्या प्रत्येक उपक्रमाक हांव आसात. म्हणजे तशें कुडचडे म्हाका. आनी म्हजे मिसेस आसा ती कुडचड्यार गेले 34 वर्सां. शी वॉज अ टिचर, नाव शी इज अ हेड मिस्ट्रेस. द बिगेस्ट स्कूल इन गोवा म्हळ्यार जाता. सादारण 1,500 भुरग्यांचें स्कूल आसा. तातूंतल्यान शी इज म्हणजे ताज्या हातांतल्यान भुरगे गेल्ले आसा अशें कांय ना. म्हजे मामा आसतले, म्हजे मावसभाव आसतले, सगळे एन्टायर एवरीबडी इज इन कुडचोरे. कळ्ळें न्ही. सो कुडचड्यार अशें वेगळे अशें तुमकां नवें कांय ना. पूण कुडचड्यार इलेक्शनाचे बी म्हजे पार्टीचे आसात, ताजेर तुमी वचना. ना हांव उलयना ताजेर, बिकॉज खुबदां हालीं आयकलें न्ही की तुमी कुडचड्यार. बट म्हाका दिसलें की कोणी म्हणटाना की आपलो कॉन्स्टिट्युशन सोडून भायर येता, बट कुडचड्यार तशें नवीन सो कनेक्ट आशिल्लो गोश्ट आसा ती. सो थंय तुमी केन्नाय वचूंक शकता अशी गोश्ट आसा. अशें न्ही की पॉलिटिक्सा खातीर वयतले. पॉलिटिक्सा खातीर तुमी पळया दाखयता खंयच्याय कुडचड्यार जाल्लो प्रत्येक इव्हेंट आसतलो, कितें आसतलें, खंयच्याय स्कुलान फंक्शन आसतलें, हांव आयजय गेस्ट म्हणून वता. पयलीं हांव प्रेक्षकां भितर आसतालो. वेगळे तरेन पळोवपाची गरज ना ताका. सो आतां फाल्यां समजा थंय गेले सुद्दां वेगळे तरेन पळोवपाची गरज बिलकुल. सर, पॉलिटिक्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना खूब गोश्टी आसता. तुमी आतां वेगळ्या तरेन एक्सपिरियन्स केला आसतलो एज अ लेमॅन, एज अ जर्नलिस्ट म्हणून वेगळे आसतले. आमकां लेमॅन म्हणून जेन्ना कोण पळयता तेन्नाय पॉलिटिक्स वेगळ्या तरेन पळयता आसतले. तुमी पॉलिटिक्साच्या भायर आशिल्ले तेन्ना केन्ना चिंतिल्लें की हां पॉलिटिक्स आपूण वयतलो आनी आपूण लिडर जातलो, मिनिस्टर जातलो, ह्यो गोश्टी पयलीं केन्ना तकलेन आयल्यो? ना, खूब पयलींच्यान. हय न्ही. भुरगेपणाक हांव जेन्ना 3री-4थीक आसतना पसून, कळ्ळें न्ही, कारण म्हजो बापूय स्वातंत्र्याच्या नंतर पयलो सरपंच. हय, कळ्ळें न्ही. घरान भितर म्हजो भाव, तेज्या नंतर म्हजो भाव जालो पंचायतीचेर. आनीक म्हणजे एक संपूर्ण गांवान भितर एक देसाय कुटुंब म्हणटे आमचें. राजेश फळदेसाय जो आमदार आसा तो आमच्या कुटुंबांतलो. आतां एक 2-3 घरां भायर सोडून जालें, पूण जॉयंट फॅमिली म्हणून एकठांय आमी रावताले. इतकें मोठें कुटुंब आमचें. आनी त्या कुटुंबांतल्यानच जेन्ना हांव हें जालो न्ही, म्हणजे 4थीक आसतना हांव जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन पास जाला त्याच वेळाचेर हांव पंचायत सदस्य 1992 जाल्लो. कळ्ळें न्ही. म्हणजे भाव पसून आसा पळय न्ही, ते म्हणजे आझाद गोमंतक दल बी आसा पळय न्ही, स्वातंत्र्या खातीर जेन्ना आमचे गोंयच्या आझादी खातीर करताले,
ते सगळे हांगा कितें केलें जर जायत बॉम्बस्फोट आनी कितें केलें मारामारी जाली ते येवन आमच्या घरा कडेन थंय लिपताले आनी मागीर थंय खंय तांकां दवरपाचें तांकां जेवण दिवपाचें खंय लिपोवन दवरपाचें पुर्तुगीज आयले जाल्यार ह्यो काणयो हांवें आयकल्ल्यो म्हज्या बापाय कडल्यान आयज सगळ्यो सांगले तुमकां म्हणजे बापाय कडल्यान आयकल्ल्यो की आपल्याक ते हे सगळें करताले म्हणजे ताच्या नंतर एक जाले नंतर लोकांनी आयडेंटिफाय केलें की ह्या गांवांत भितर एक उच्च शिक्षीत मनीस आसा आनी सगळ्यांनीच एक्सेप्ट केलें म्हणजे बापूय त्या वेळाचेर म्हणजे सगळ्यांचे गांवांत भितर कोणाचे प्रॉब्लम आसा ते पयलींच्यान ताका पुर्तुगेज येताली इंग्लीश येताली मराठी येताली तो कन्वर्शन करतालो म्हणजे ट्रान्सलेशन्स करतालो पुर्तुगीज डॉक्युमेंट टू हें म्हणजे एक उच्च शिक्षीत ताणें खूब पयस वचून शिक्षण घेतिल्लें ह्याय परिस्थितीन भितर गांवांत भितर एकच तो शिक्षीत मनीस मागीर तो थंय गांवांत भितर अशें देवळान देवूळ म्हणटा एकच नळ्याचें घर आनी आमचें एक घर म्हणजे देवळान वचून तो बाकीच्यांक वाचपाक बरोवपाक शिकोवपा खातीर साक घालून बसताले आनी ताच्या नंतर पुर्तुगीज येताले खंय तो मागीर सायड साक करून धांवताले भुरगे ते गेले नंतर परत तांकां आफून हाडून बसोवप म्हणजे ह्या म्हज्या घरान भितर तशें वारसाय तसो आसा कळ्ळें न्ही कारण आमी म्हणजे एक प्रोविन्स दी बाळ्ळी म्हणून आसा न्ही त्या हेड फॅमिली प्रोविन्स दी बाळ्ळी म्हणून एक हें बाळ्ळी मठ बी म्हणटा पळय न्ही आमी सगळे बाळ्ळी ह्या भागांतले म्हणजे तांचे जे 8 मतिकारे आसात तांच्या घरांतले म्हणजे 8 मतिकारे म्हणले जर जाय जाल्यार बाळ्ळी आनी कुंकळी लोकांक समजता कूळ म्हणजे बाळ्ळी एक मोठो मठय आशिल्लो स्वामी आशिल्ले पूण ते आतां ना कळ्ळें बाळ्ळी मठ म्हणून नांव मेळ्ळा तें पळय न्ही तातूंतलो एक जो कॉन्स्टिट्युयंट आसा तो आमी आनी प्रमुख अशें म्हणून आनी सगळे लोक आमच्या घरा कडेन म्हणजे केन्नाय कितें निर्णय घेवपाचे आसा जर जायत म्हजे पुर्वज आसात तातूंत येताले म्हणजे अशें पयलींच्यान आमच्या घरान भितर ती हें आसा की प्रोविन्स दी बाळ्ळीचे हेड कुटुंबां जीं आसात तातूंतले वन ऑफ दॅट हेड कुटुंब आसा तें आमचें आशिल्लें हाजेर म्हाका दिसता सेपरेटली एक दीस केन्ना जावपाक जाय कारण ही स्टोरी तशी कोणाक खबर ना कितें जातालें कशें जातालें ह्यो सगळ्यो कारण तो एक काळ आशिल्लो सत्या खातीर सुद्दां कांय गोश्टी करच्यो पडटाल्यो त्यो प्रोविन्स एकी कडेन येवन तुमी म्हणटा तशें त्यो करपाक ताजेर एक्चुअली सेपरेटली एक दीस करया आमी शुवर सर मागीर एक्टीव पॉलिटिक्सान म्हळ्यार तुमी MLA जाले हय MLA जालें मागीर ताच्या नंतर म्हण तूं MLA जालो म्हणल्यार कितें ऑल दीस टायम आय वॉज वर्किंग फॉर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजो गुरू म्हणटा तो प्रकाश वेळीप प्रकाश वेळपा खातीर 1984 हांव ताजे बरोबर आसतालो म्हणजे ल्हान आसतना जेन्ना हांव ग्रॅज्युएटूय जालो ना हांव अंडर ग्रॅज्युएट आसा तेन्ना म्हणजे फर्स्ट इयर हें आसा तेन्ना ताजे बरोबर लावन नकळतालो आनी प्रकाश वेळीप महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हजें कुटूंब आशिल्लें तेन्ना काँग्रेस आशिल्लें म्हणजे घरान भितर म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आशिल्लोच म्हजो बापूय पूण म्हजो भाव मदले काळान भितर काँग्रेस आशिल्लो हय तो सरपंच जालो तो हें जालो तेन्ना पूण वातावरण अशें सारकें हें न्ही म्हणजे बापायन जेन्ना महाराष्ट्रवादी म्हणजे पॉलिटिक्स हातांतल्यान सकयल दवरलें ताणें परत केन्नाच पळयलें ना ताच्या नंतर आमी इमर्ज जाले म्हणजे ह्या पार्श्वभुमीचेर प्रकाश वेळपाची धरून त्या समाजाचेर अन्याय जाता तेन्ना हांव प्रत्येक गांवां वचून हें लायतालो म्हणजे खड्डे जातले बेनोडे जातले तुगेले अडणे जातले किंवा मोरपिल्ला जातले दाबे जातले किस्कोणा जातले सुबदोळे गोकोळ्ळे ह्या सगळ्या भागांनी हांव ल्हान म्हजे एजीचे त्या वेळाले भुरग्यांक येतालो की तुमचेर अन्याय जावपाक जायना आनी हें ती एक प्रकाश वेळपान युथाची विंग म्हजे कडेन दिल्ली आनी तांकां इन्स्पायर हांव करतालो तातूंतल्यान हांव आयज ST बाहुल्य हातूंतल्यान पसून निवडून कितें झेडपीक हांव निवडून आयलो म्हज्या पंचायत मेंबराक हांव निवडून आयलो झेडपीक हांव निवडून आयलो मागीर सांगे मतदारसंघ टोटली नीव आशिल्लो म्हाका एकदम नीव फ्रेश कांय गांव हांव भोंवलोच ना खंयचे पंचायती पावलोच ना त्या जाग्याचेर मनोहर भाई आयल्यान म्हणपाक तूं केप्यां करनाका केप्यां प्रकाश वेळप आसा हांवें म्हणलें बरें आसा म्हाका प्रकाश वेळप आनी हांव इतलीं वर्सां एका बरोबर सगळी संस्था निर्माण केल्या हांव म्हणलें सांग्यार तुमी सांगलें जर जायत वता आनी सांगे त्या वेळाचेर आमचे हें आशिल्ले एक थंड आनी मितभाशी म्हणटा तशे आमदार आमचे वासुदेव मेंगांवकर ताजे कडेन तें जायना कंट्रोल जायनाशिल्लें कारण चर्चिलाची फॅमिली जोकी आलेमांव तेन्ना ते सत्तेन आशिल्ले आनी तेन्ना कितें आशिल्लें की युरी आलेमांवान तेन्ना आपलें सगळें प्रस्त निर्माण केल्लें 3 वर्सां आनी हांव शेवटच्या 6 म्हयन्याक म्हाका सांगलें की तूं सांग्यार वचपाक जाय आनी सांग्यान वचून त्या वेळार हांवें तो सीट निवडून हाडलो 2012 म्हजे बरोबर रावले कित्याक एक म्हणजे म्हजी पाठभूंय आसा न्ही म्हणजे पूर्वाश्रमीचें हें की हांव ST समाजा बरोबर इतलो रुळलो भितर डीप गेल्लो आनी हांवें
एस टी म्हणजे प्रकाशाच्या प्रत्येक यशान भितर म्हजो हात आशिल्लो आनी त्या मनशा खातीर हांवें काम केलें, एस टी खातीर काम केलें. कॉर्नर मिटींग कांय लोकांक खबर ना की सुभाष फळदेसाय म्हणटा की त्या एस टीचेर निवडून आयलो. हांव निवडून येता आसतना म्हजें योगदान ह्या समाजाक घडोवपा खातीर खूब मोठें आसा. म्हणून हांव आयजय तांकां रिस्पेक्टफुली आयज हें जें पळय तांकां रिजर्वेशन मेळटा हें मेळटा त्या खातीर हांव केन्नाच तेंचे करना. तांचे हाजेर हांव निवडून आयिल्लो आसा. हांव वेलकम करतां, सदांच उठून हांव वेलकम करतां की ते वेलकम केलें. तांचे खातीर काम करपाची म्हाका अजून पर्यंत उमेद आसा. कोणी खंयचोय आसूं न्ही, खंयचोय समाज जर वयर प्राबल्यान वयर सरता जर जायत, धनगर समाज म्हणा, धनगर समाजाचो कितलो विश्वास म्हजेर आसा. तांच्या म्हणजे यशान भितर पसून जें काम करपाक जाय तें आमी काम मना पासून केल्लें आसा. म्हणजे एक समाज न्ही, म्हणजे सगळ्या समाजांक एकत्रीत घेवन वचपाचें म्हणून तर हांव सामक्या अशा परिस्थितीन भितर निवडून आयिल्लो आसा की ज्या जाग्यार समाज म्हणटा ते म्हजो स्वताचो समाज ना बिलकूल. बरोबर. दुसऱ्या समाजान आपलो समाज मानून म्हाका वयर काडलेलो आसा. आनी ते लोक तुमकां सामके वळखता आसतले बिकॉज तुमी म्हळ्ळे तशें कॉर्नर मिटिंगो तुमी चडश्यो अटेंड केल्या आसतल्यो थंयच्यो, सो तांचे प्रश्नूय तुमकां खबर आसा. बिलकूल. आनी तांचे प्रश्नाक तुमी आयज जे फॉरेस्ट तांचेर अटॅक करता, एग्रेशन करता, तांचे जमनी काडून घेता, तांकां अटकाव करता, म्हजे पया दाखयता. एक बिंदास्तपणान म्हज्या भावां खातीर लडपाची ताकद ही म्हाका तातूंतल्यान मेळटा. जे ल्हानपणान म्हाका जें इन्स्पिरेशन मेळिल्लें की ह्या समाजाक न्याय दिवपाक जाय. आयज तुमी खंय गेले जर जायत, म्हाका इतले समाजाचे लोक, एस टी समाजाचे लोक मानतात. कारण उलो मारले त्या बरोबर सरकारी आपूण मंत्री आसा हें पळयनासतना खंबीरपणान फाल्यां सकाळीं मंत्रीपद वतलें, सरकारी हातूंत भितर कितें जालें म्हणून अटकाव जातलो, कितलेशेच FIR म्हजेर जातात, पूण हांव तांचे बरोबर रावतां. हो विश्वास निर्माण करपाक हांव शेकलो एस टीच्या आमच्या सगळ्या भाव भयणी मदीं. आनी ते सपोर्ट करता सर तुमकां सामकें बिलकूल. हांवेंनूय पयला खूबदां टोटल म्हाका हें आसा कळ्ळें न्ही. ते वांगडा रावता तुमच्या, अशें न्ही की तुमकां आमी आसा फाटल्यान अशें न्ही, तुमचे बरोबर आहा आनी तुमची कितें तरी म्हणजे आयज जो सांग्या भितर खंयच्याय समाजान जावं, जर कोणाक एक्सिडेंट जालो जर जाय, 1 सेकंडा भितर ताजे तकल्यान येतलें की सुभाष फळदेसायाक फोन करपाक जाय. 108 मागीर सुभाष फळदेसाय पयलीं. वो तुमी पळया दाखयता कोण खंयचेय कितें हांगा आत्तां व्हरपाक जाय, खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय, आत्तां कोण बुडलेलो आसा, आत्तां कोणाक शॉक लागलेलो आसा, कोण एक्सपायर जाल्लो आसा, सुभाष फळदेसाय करपाक जाय. म्हणजे बाकीचे कोणाक म्हणजे आपल्या भावाक फोन करचे पयलीं सुभाष फळदेसायाक फोन येता. कारण तो विश्वास, थिंग सर, तो विश्वास हांवें हें जोडलेलो आसा. खूब मोठी गोष्ट. म्हणजे खंयच्याय कोणाचो बर्थडे आसतलो, कोणाचें मरण आसतलें, कोणाचें कितें आसा जर जाय जाल्यार हांव फक्त त्या फॅमिलीक हात दिवपाक न्हय, ताका त्या फॅमिलीचे म्हणजे एखादे वेळ अंतीम संस्कार करपाक जाय आनी ताका कोण ना म्हणजे प्रेताक खानो दिवपाक जाय आनी ती लांकडां मांडपाक जाय, तें धरून हांव सगळें करतां. कळ्ळें न्ही. हॉस्पिटलांतल्यान हाडपाचें एखादे वेळ म्हज्या हर्स वॅनीचेर ड्रायव्हर आयज ना आनी व्हरपा जाय, हर्स वॅन घेवन हांव वतां. ती म्हणजे आमदार आनी मंत्री आसतना ह्या लोकांनी अनुभवलेलें आसा की तो वेगळो अशा पद्दतीन. ही तुमची भुमिका न्ही सर, कोणाक खबर आसना, बट जर टायम आयलो आनी कोणाचेर अन्याय जाता, हांव कित्याक म्हणटा कारण स्वता हो एक्सपिरियन्स केल्लो मनीस हांव, आनी हें केन्ना हांव विसरूंक शकचो ना. इफ्फीच्या टायमार जेन्ना दिल्लीची टीम आनी ती ज्या तरेन अटॅक करताली, एका रुमान म्हाका आफयलो आनी दे वर लायक हू आर यू टू आस्क मी, तेन्ना सर फुडें येवन ही इज आर पर्सन, आमचो मनीस, आनी तूं तुका विचारपी कोण न्ही हें सांगपी धमक दवरपी फुड्यान म्हाज्या मदीं आनी ते दिल्ली जो ब्युरोक्रेट ताच्या मदीं रावपी सर आशिल्ले. हाज्या बद्दल हांव केन्नाच ना म्हणूंक शकना बिकॉज हे पळयल्लेली गोश्ट आसा सर. तुमी आतां इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जाता तेन्ना पळयात दाखयता, एका दिसाक 15-20 हजार दिव्यांग येतात आनी एवरीबडी वील कॅरी दोज मेमरीज. तांचे व्हीलचेअर धरून तांकां हाडपाचें देंवोवपाचें. रातचे 2 जर कोणी आयलो आनी ट्रेनींतल्यान देंवता आनी आपल्याक हातून गाडयेन आपूण अंधारान आसा म्हणलें जर जायत, थंय 10 मिनटां भितर पावपाची. व पीपल वील एप्रिशिएट. म्हणजे ही तुमची कल्पना आशिल्ली, कारण आख्खे इंडियन खंयच जायनाशिल्ले अशे तरेचे फेस्टिवल, इंडियन न्ही वर्ल्डाक जायनाशिल्ले. आनी जेन्ना PM मोदीनूय तुमकां खूब प्रेज केला बिकॉज ऑफ दॅट. कशें कितें आशिल्लें तकलेन सर पयलीं जेन्ना म्हजे कडेन हें डिपार्टमेंट आयलें आनी जेन्ना म्हाका दिसपाक लागलें की आमी ल्हान आसतना कोणी जर मातसो पांयान जर म्हणजे ऑर्थोपॅडिकली चॅलेंज आसा, सगळे भुरगे टिंगल करताले, तेन्ना म्हाका खूब दूख जातालें. त्या मनशाच्या मनाचेर कितें परिणाम जातालो. कोण तरी फाटल्यान हात मारून गेलो, आपूण कोण न्ही, तो परतत म्हळ्यार वेळ लागता, कोण पळयता, तेन्ना म्हजे तकल्यान चीड निर्माण जाताली. पूण मागीर जेन्ना म्हजे कडेन हें खातें आयलें तेन्ना तांचे
खातीर वेगळेपण, तांकां सन्मान दिवपाक जाय, डिग्निटी मेळपाक जाय, तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबी करपाक जाय, तांकां शिक्षणाक मदत करपाक जाय. एखादे वेळ इंटलॅक्च्युअली डिजेबल आसा जर जायत ताका परत एक फावटी कसो आमी ताका परत एक फावटी ताजे मदीं ताका स्वताच्या हिम्मतीचेर जगपा सारकें निर्माण करपाचें वेवस्था, हय. इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणून आमकां कितें तरी एक वेगळें करपा जाय म्हणून हांव म्हणजे हें फक्त म्हजें न्ही, बुवा आमचो गुरुप्रसाद पावसकर आनीक ता हाजीक हांच्या संमतीन आमी करता करता तें व्हड जायत गेलें. संपूर्ण देशाचो पयल्याच पर्पल फेस्टाक आमकां इतको सपोर्ट मेळ्ळो. दॅट इज हाव इट हॅज ग्रोन इनॉर्मसली. वी नेवर एक्सपेक्टेड दॅट वी वील रीच टू दीस हायट. बट टुडे युनेस्को हॅज आस्क्ड अस दॅट, म्हणजे रिक्वेस्टेड दॅट दे आर गोईंग टू कोलॅबरेट. आमच्या Wow. युनायटेड नेशन्स केम लास्ट इयर विथ 24 अदर नेशन्स फ्रॉम देम. युनेस्को नेक्स्ट टाइम कोलॅबरेट जातले. हय, म्हणजे आनी युनायटेड नेशन्स आमी गेले ते पळयता युनायटेड नेशन्स वेर हियर फॉर 15 days ऑल देर टॉप आनी ते सगळे कंट्रीक तांणी हाडले. सो दिस हॅज क्रिएटेड अ टोटल डिफरंट इम्पॅक्ट इन द लायफ ऑफ इट वॉज वी वर ऑलवेज सेईंग दॅट इट इज नॉट अ इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. कळ्ळें न्ही. इट इज अ रिव्होल्युशन दॅट इज हॅपनिंग हियर. बरोबर. सो दिस इज हाव वी हॅव टेकन इट. सो ते आता तुमच्या मता प्रमाणे कितले पर्संट जाला अशें दिसता सक्सेसफूल? बिकॉज गोंयान सुद्दां कांय गोश्टी आसतल्यो ज्यो आनीक तुमकां करपाच्यो. People look at it in a different angle. Everything will not be made available. Infrastructure is getting developed so far. The infrastructure which was not developed for last 80 years, now it is getting developed. But that does not mean that we have fulfilled and we have provided all infrastructure. It is not a overnight. बरोबर, एका रातीन But जावपाना. changing the mindset and creating म्हाका त्या बद्दल आदर निर्माण सन्मान दिवपाक जाय, भीक नाका. कारण तांचे कडेन आदरान पळयात. डोंट शो दी सिम्पथी. यू मस्ट हॅव अ एम्पथी. दे आर टू बी ट्रिटेड एज इक्वल. वी हॅव टू शेअर इक्वल इमोशन्स. आमी तांकां इक्वल आमचे बरोबरीन तांकां बरोबर घेवन वचपाक जाय. कोणी उपकार केल्ले भाशेन करपाक जायना म्हणून आमी काम करतात. प्रोवायडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अनादर मायलस्टोन दॅट वी आर गोईंग टू डू. बट टुडे प्रत्येकाच्या मनान भितर तांचे बद्दल सन्मान, एक आमकां डिग्निटी प्राप्त करपाक जाय. ती डिग्निफायड लायफ तांकां मेळपाक लागलें. बरोबर. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. इफ वी क्रिएट सच सोसायटी हू वूड एक्सेप्ट देम एज अ इन्क्लुझिव्ह सोसायटी, बरोबर. तें करप आमकां सक्सेसफूल जाल्लें आसा. आणि खुबशे प्रमाणान हें जाला, कारण आमी प्रत्येक प्रोग्रामाक आतां वयता तो सन्मान तांकां मेळटा आनी बऱ्यापैकी मेळटा. आनी बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्टिवल, कारण ते एक लोकां कडेन मेसेज बरे तरेन पावपाक अवेरनेस परफेक्टली जालें. सर कमिंग बॅक टू पॉलिटिक्स, कारण लास्ट हो टॉपीक आसतलो आमचो, बिकॉज हो खूब इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा. पॉलिटिक्स म्हटल्यार काय एकदां दिसता की आपूण ओके तुमकां समाजकार्य करपाक जाय आनी तातूंतल्यान करपाक गावता, ही दुसरी गोश्ट आसा. पॉलिटिक्साची आनी एक बाजू आसा जे पॉलिटिक्स, कारण पॉलिटिक्सान पॉलिटिक्स खूब जातात. तेन्ना दिसता अशें वायट दिसता खूब. खूब एक वेळार हांव करता की लेट अस स्टॉप हियर अँड आय एम टू दीस पॉयंट नाव. म्हणजे म्हाका केन्नाय तरी दिसता की आतां खूब जाल्लें आसा. आनी जेन्ना म्हजेर केन्नाय कॉमेंट येता तर तेन्ना दिसता म्हाका की म्हजे भुरगीं येवन सांगता म्हाका, पप्पा आतां कितें असं जालें जाणा की दुसरे खूब तुजे सारके काम करपी जाल्ले आसात. तूं आतां दुसरे कडेन लक्ष घाल. तुका तुजे मदीं जायते पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, तुजे कडेन स्किल्स आसा. लेट अस डू समथींग डिफरंट. कळ्ळें न्ही. वी वील बी इन सोशल लायफ बट विदाउट पॉलिटिक्स. आय मे गो फॉर दॅट. सो दिस इज म्हणजे एक कशें जाणा, म्हाका दिव्यांगा खातीर हांव शाळा बांदतां. एक स्कुलाचो प्रोजेक्ट म्हणजे जे हांव पास आवट जाल्लें तें स्कूल आसा. आय एम गोईंग देर, म्हणजे त्या सोसायटी मार्फतच करपाचें, ते एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचो आनी दिव्यांगा खातीर काम करपाचें. ओल्ड एज होम्स ज्यो रिस्पेक्टेड, डिग्निफायड, म्हणजे अशें न्ही भिकाऱ्या सारके ट्रीट करून न्ही, सन्मानान ट्रीट करपा सारकी ही घरां आसपाक जाय. जे जाणटे लोकांक एखादे वेळ कोणी सोडलेले आसा जर जाय तांची सेवा करपाची. सो आय एम सिरियसली थिंकींग दॅट आय नीड अ स्पेस, आय नीड अ टायम, I need money for this, and that whatever I have earned all these things तातून भितर घालपाचें. कळ्ळें न्ही. I have started with this one of the school. It has come to half of it and बरो 8 crores project आसा. You will see that I am thinking that I will do some business and I will create some infrastructure for all this whatever I earn. So म्हजे भुरगीं दोगांय डॉक्टर जाल्ले आसात
आनीक एकटोय म्हज्या स्पेशलिटी करपा खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता तो ही वील फिनीश इन अनदर 1 year. रेडिओलॉजी करता म्हजो चलो आनीक ही इज गोईंग टू फिनीश हीज एज्युकेशन एंड ही वील जॉयन. आनी हांव म्हजे जे प्रोजेक्ट करता तेन्ना म्हज्या भुरग्यांक व्हरता, तांकां त्या वतान भितर चेपे घालून रावपाक लायता. ह्या प्रोजेक्टाचेर हांव ना जाल्यार पसून तुमी परत एक फावटी गरिबां खातीर काम करपाक जाय. अँड दे लिसन टू मी अँड दे हॅव ऑल्सो टेकन. तुम्ही 3 गोष्टी केल्यो सर ह्या एका स्टेटमेंटान. पहिली म्हळ्यार तुमी स्कुला बद्दल डेफिनेटली ताजे बद्दल म्हाकाय डावट ना आनी आमच्या कोणाकूय डावट आसना की हे स्कूल कंप्लीट जातलें. तुमचो प्रोजेक्ट आसा तो तुमी आसा तेन्ना ते कंप्लीट जातलेत. दुसरी गोष्ट की तुमी म्हणटा की पुरो जाले, आय एम एट दॅट पोझिशन वीच इज खूबदां उलयता सर, काय ना आमी अशा हितून आसा सोशल मिडियाच्या लायफान जंय खुबशे जाण कितें कितें उलयता. ऑफकोर्स जेन्ना भुरगीं सांगता तेन्ना आनीक लागता. बट काम करप समाजा खातीर पॉलिटिक्सान रावन इज गूड थिंग. सो अशे विचार कित्याक सर की ना म्हाका पळय आतां कशें आसा की पॉलिटिक्स इज नॉट द ओन्ली एरिया वेर इन यू कॅन रीच आउट टू दी पीपल. म्हणजे एक पॉलिटिक्स फॅसिलिटेट्स तुजे खुबश्यो गोश्टी आडकून उरता त्यो स्मूथ जावपाक वता. पॉलिटिक्सान आसले नंतर तुका फंडींग किंवा कोण तरी 4 हात मत्तीक मुखार येतात, तुजें कार्य बेगीन पयस वता, तुजें इंटेन्शन. बट द अदर पार्ट ऑफ इट पॉलिटिक्सान आसले नंतर तुजे पांय ओडपा खातीर तुजेर नाना सुणी चडोवप म्हाका लागता. बिकॉज आय एम लिटल बीट इमोशनल. कितें जायनाशिल्लें पळय, कोण येता, कोण कितें म्हणटा आनी कितें करता, आय कॅनॉट गो टू दॅट लेवल. कांय लोक येता म्हणटा रस्त्यार धरून जोत्यांनी मारपाचो कितें करपाचो अशें जेन्ना आयकता पळय न्ही, आय फील दॅट वॉट हांवें म्हजें वायट कितें केलें ह्या लोकांचें. कोण काय म्हणटा की तो असो दादागिरी करता तसो दादागिरी. ह्या म्हज्या पॉलिटिकल लायफान भितर अशें खंयच्याय एका मनशान आपल्याचेर थापट मारलें किंवा दुखोवन उडयलो, पुश केलो, अशें एक रॉंग नॅरेटीव आपल्या स्वार्था खातीर आनी म्हाका बदनाम करपा खातीर ज्यो गोश्टी केल्यो वता न्ही, तेन्ना इट पेन्स मी. वेन आय एम म्हणजे हांव जेन्ना संक उठटा तेन्ना म्हजे घरा कडेन लोक मनीस येता, ताका 10 मिनटां दवरनासतना हांव क्लियर करता. आनी रातचें हांव जर 12 पावलो आनी 5-25 लोक जेन्ना आसात तेन्ना हांव म्हजें जेवण घेवपाक वतना एकाक हांव जेवतां आनी ताजे पयलीं तांकां सन्मानान तांचे प्रश्न आयकून घेता. आनी तरी आसतना ज्या वेळाचेर कोण तरी म्हज्या ह्या कर्तृत्वाचेर म्हणजे हाजेर की म्हणजे कितें तरी मारता, त्या वेळार तें पेन जाता. सो म्हाका दिसता एक वेळार म्हणजे हांवें म्हज्या लायफान भितर म्हज्या भुरग्याचो केन्नाच नोटबूक पळयला आनी प्रोग्रेस कार्डाचेर दोळे धांपून सायन मारल्या. आय हॅड नो टायम टू जस्ट टू सी हीज प्रोग्रेस. पूण तरी आसतना म्हणजे सेल्फ मोटिवेटेड भुरगे सेल्फ मोटिवेटेड गेले. म्हजी मिसेस आसा ती हेड मिस्ट्रेस आसा, बट शी अपार्ट फ्रॉम दॅट शी इज ऑलवेज हेल्पींग मी इन माय सोशल लायफ. She has never paid attention to my children's study. कळ्ळें न्ही, हेंच जालें आसतना ते स्वयंस्फूर्तीन ते सगळे गेल्ले आसात. सो दॅट इज द बेस्ट आदर्श बऱ्या तरेन घेतला. म्हणजे कल्चर आनी संस्कृताय आनी हें केलें आहा पळय न्ही, तांचेर ते बिंबले आसात. देव रिप्रेझेंटेड म्हणजे आतां कॉन्सिलाचे जनरल सेक्रेटरी. इवन टुडे माय डॉटर इज अ इंटर्न बट शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ दॅट डॉक्टर्स, बट नेवर केम आउट अँड सेईंग दॅट अशें कितें म्हजो बापूय कोण आसा आनी कितें आसा. यू वील नेवर फायंड दे सेईंग दॅट माय फादर इज सो अँड सो. Nobody is aware in GMC also when she is working that her father is a minister. म्हजो चलो जेन्ना पळय हांगा GMCन काम करतालो, ताणें 4-5 वर्सां केला, PSCन काम करता, ही नेवर सेड. केन्नाय ताका मातशी गाडी तो मातशी फास्ट चलयता आनी केन्नाय पुलीस ताका थांबयतात, चलन दिता, तेन्ना तो केन्नाच सांगना, तें चलन एक्सेप्ट करता. आनी मागीर म्हाका कळटा भरपाच्या वेळार तो म्हजे कडेन येता तेन्ना की ताका चलन पडला रे. मागीर ते पुलीस हांव जेन्ना भरपा वता तेन्ना सांगता ताणें सांगलें ना आपलो कोणालो चलो बी म्हूण कांय सांगलें ना. सो आय सेड नो. बरी गोश्ट सर. सो दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी आमी जे पळय कल्चर तांचेर घाल्ले आसा, दे वील नेवर टेक एडवांटेज ऑफ दॅट सिच्युएशन. म्हजो चलो जर चलो चली केन्नाय खंय गेले म्हज्या पॉलिटिक्सान भितर दे डोंट इंटरफियर. केन्नाय जर हांवें कॅम्प लायले ती येतात, कळ्ळें न्ही. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल. एब्सोल्युटली नो. दे आर इन पॉलिटिक्स ऑफ देअर ओन, बट दे हॅव नॉट इंटरफियर्ड सेईंग दॅट म्हज्या बापायच्या नंतर हांव आमदार जावपाक जाय ही भुमिका ना. दे मे एंटर एट देअर ओन विथ अ गॅप. आय सेड बापायचे जाले नंतर ताचो हें म्हणून तूं येनाका. तुजी जर सामर्थ्य आसा तूं यो. बरोबर.
दॅट इज व्हेरी ट्रू सर. तुझे सामर्थ्याचेर लेट यू क्रिएट म्हणजे इम्प्रेशन दॅट ही इज अ हेल्पफूल मॅन अँड ही इज रिक्वायर्ड. आणि म्हणजे फाल्यां बापायन म्हाका केन्नाय दिली ना की तो म्हजो चलो आसा म्हणून म्हाका पुश केलो ना. बरोबर. फाल्यां वोट करतना सुद्दां सुभाष फळदेसायलो चलो म्हणून न्ही, किंवा तो Exactly. इंडिव्हिज्युअल आपली ओळख घेऊन यो तुझी फुडें. ओन आयडेंटिटी निर्माण कर आनी गो. सर, एक म्हाका खरेंच विचारपाक जाय, तुमी खूब गोश्टी पळयल्या आसतल्यो आनी हालींसराक तर इतल्यो पळयल्या आसतल्यो की कितें करूं आनी कितें नाका असो विचार जाता, नॅगेटीव फील जावपाक लागता एक एकदां. सो त्या टायमार वॉट इज द बेस्ट सोल्युशन? म्युजीक आयकप ऑर देवळान वचप? कित्याक देवळान वचप ही सदांच बरी गोश्ट आनी पॉझिटीव फील जाता. वॉट यू डू? म्हाका अशें केन्नाय म्हणजे हांव जर म्हाका घरा कडेन आयचे दिसाक एक हाफ डे जर हांवें कांय काम केलें ना, रेस्ट घेवपाक, आय डोंट गेट अ स्लीप. रेस्ट आय एम बिकमिंग रेस्टलेस वेन पीपल आर नॉट देर. इट इज नॉट दॅट आय एम गेटिंग रेस्टलेस वेन पीपल आर देर. आय एम फीलिंग दॅट समथींग बॅड हॅज हॅपन्ड टुडे. नोबडी इज टर्न्ड आउट फॉर वॉट एवर रिजन्स. हांवें जर बेगीन म्हणजे काम फिनीश करून हांव घरा कडेन गेलो आनी इफ आय डोंट फायंड पीपल नॉट विजिटींग मी, आय एम गेटींग अपसेट. सो दिस इज अ कायंड ऑफ. आनी म्हणजे म्युजीक बी तितको केन्नाय टायम मेळना आनी म्हाका टी व्ही पळोवपाकय केन्नाय टायम मेळना. हांव केन्नाय तरी पिक्चराक वता. म्हाका खूब आवड आसा पूण आतां ह्या 2 म्हयन्याक जाली ना, तो यूग आयलो ना. पूण म्हाका आय गो अँड आनी हांव जेन्ना पळय हांव इतको टफ आसा, कोणी म्हजो घरान बसून कोणी कितें एक्सपायर जालें जाल्यार पसून म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येना. बट आय एम इमोशनल वेन आय लूक एट दी पेन्स इवन इन फिल्म्स. जर कोणाकय अशें तेजेर जर म्हणजे पर्टिक्युलरली दोज हू आर म्हणजे हेल्पलेस लोकांचेर जेन्ना अन्याय जाता पळय न्ही, तेन्ना म्हाका खूब लागता. कोणाक मारलो बडयलो म्हाका केन्ना जायना. जे गुंड आसा कितें जाता त्या लोकांक जर खून केले आनी मर्डर केले जाल्यार पसून म्हज्या दोळ्यांतल्यान दूख येना. पूण एखादे वेळ एकट्या मनशाक कोणाकय इन्सल्ट पसून उलयलो जर जायत हू इज हेल्पलेस जाल्यार म्हाका फील जाता. दॅट इज वॉट इमोशन्स दॅट आय कॅरी. आनी ती भावना आसप पॉलिटिक्सान खूब बरी, कारण तूं समजो शकता दुसऱ्याचो दर्द समजू शकता. आनी तुमी आतां म्हाका जेन्ना पळय हांव कॅम्प बी ऑर्गनायज करता तेन्ना तुमी पळयलें आसतलें हाव आय वर्क. ती खंय म्हणजे तांच्या आंगार कितें घाणमूत कितें आसा तें पळयना, ती कितें शाबुतीन आसा तें पळयना. आय लिफ्ट देम, आय गेट देम, आय मेक देम टू फील कम्फर्टेबल, आय क्लीन अप देम. आनी डॉक्टरा कडच्यान घेतले नंतर परत व्हिलचॅराचेर किंवा ताका उखलून घालपाचें काम हांव करतां. एक मिनिस्टरय करता. पीपल हॅव आनी हांव तें परत केन्नाय घालना की खंय वचपाक जाय की आय डू इट बिकॉज आय डोंट डू इट ओनली फॉर अ स्पेसिफीक मोमेंट. दिस इज माय लायफस्टायल. So how many times I will pick it up and I will take. Sometimes people may pick it up and then but I don't make it to appear that I am working for the people. It is my म्हणजे हें आसतलें तुवें पळयलें आसतलें म्हणजे हातूंत केन्नाय तूं आयलो जर खंयच्याय कॅम्पान आयलो तेन्ना खुर्ची घालपाचें दवरून परत खुर्ची कवळून दवरून हांव वतां. कळ्ळें न्ही. दिस इज माय वर्किंग बिकॉज आय एम ब्रॉट अप इन दॅट हातूंत भितर. बीजेपीच्या रस्त्यार कमळां काडटा पोस्टर लायता हांगा पावल्लो आसा. कळ्ळें न्ही. लायफ टायम हें काम केलां म्हणून आयज म्हाका तो म्हणजे म्हाका दिसता की पार्टी बद्दल ओड आसा आनी कितें करपाक जाता. आतांचो काळ सध्या खूब डिस्टर्बन्स आसतले, खूब गोश्टी आसतले, कारण खुबशे लोक तुमकां वेगवेगळ्या कारणां खातीर जें कितें आतां चल्लां तातूंत सुद्दां कॉल करता आसतले ऑर वेगवेगळ्या कारणां खातीर. रायट नाव डू यू थिंक की आयज मुवीक वचपाक जाय जाल्यार कसली मुवी आसतली तुमकां वचपाक? सर नो, आय ऑलवेज प्रिफर टू गो म्हणजे देशभक्तीचेर जेन्ना कितें आसा पळय न्ही, म्हणजे एक बॉर्डरीचेर फायट आसतली, एक युद्ध आसतलें, तातूंत भितर आमचे जवान कशें काम करतात, पॅट्रियोटीक आसा तातूंत भितर म्हजें चड. सेकंडली म्हाका जी फॅमिली हें आसा चड करून सिनियर सिटीजन आसतले आनी तांचेर केन्ना आघात जालो जर जायत जाल्यार तातूंत भितर ती म्हाका याद इमोशनल मुवीज. आनीक मागीर म्हणजे जे फॅमिली आनीक तांचे बद्दलची जी मुवी आसा
तातूंत भितर म्हाका खूब लायकींग आसा आनी पॅट्रियोटीक. सो आय डोंट प्रिफर टू गो खंय बरी सॉंग आसात कितें आसा आनी गाजलेली सॉंग आसात. तुम्ही सर खूप इमोशनल मनीस, जेन्ना आतां उलयतना आनीक कळपाक लागता केन्ना असो आपल्याच फ्रेंडान अशें आमी म्हणटा न्ही की अरे तेणी आपली मारली आहा सारकीच म्हणून, तशें केन्ना जालां आपलोच फ्रेंडांनी? दीस इज अ कशें आसा जाणा, हें डे टू डे लायफ आसा, यू वील नॉट फायंड एनीबडी विदाउट दीस. तातूंत भितर आमी एक फावटी अपेक्षा आनी कोणाकय दिसतालें हांवेंय मारला म्हणून न्ही. सो नकळतय जाता, कळतय जाता, येवजूनय जातात, आपली प्रॉस्पेरिटी जावपा खातीरय जातात, कळ्ळें न्ही, खुबशे फावटी जाता. इट इज अ वे ऑफ लायफ, वी मस्ट टेक इट दॅट ओके आय मे बी डुईंग समथींग बॅड केन्ना which I have never realized that I am doing bad to him. बरोबर. ऑल्सो ना, देर ना, प्रॉस्पेक्टिव्ह पळोवपाचो. म्हाका खुबशे फावटी फील जाता कितें, म्हजे कडेन केन्नाय कोणी आयलो, म्हाका कळना की तें ताका दुखपा सारकें उलयतालें. हांव एक फावटी सडेतोडपणान जाता, हें तुजें काम जावचें ना. अरे बाबा, तुका हांव इतलें हें करूनय सांगल्यार समजना. हें काम जाता जर जाय, जीव तोडून हांव काम करपाचो, पूण तें जीव तोडून काम करपाचो तें तो वाक्यच सुट्टा. हें जावचें ना म्हणटा तें पळय न्ही, तें तकल्यान दवरता. हें जावचें ना, सामकें सरळ सांगलें मरे म्हाका जावचें ना म्हणून. हांव सांगता का बाबा, हें काम तुजें हांगा जावचें ना, कारण म्हाका खबर आसा की तूं हाजे खातीर म्हजे कडेन फावटी घालनाका, तूं तुजो वेळ वगडायताच, म्हजोय वेळ वगडायता. जावचें ना म्हणल्यार एक फावटी ना, जाता तें मनीस हांव तुका घेवन वता. हांव खूब फावटी म्हजे कडेन जीं कामां जायना पळय न्ही आनी कोणी म्हजे समोर बसला, तुमी केन्ना म्हज्या ऑफिसान आयले जर जायत, यू वील हॅव टू वेट फॉर सम टायम. 3 कडेन 4 कडेन एकटे मनशाचें काम करपाक ना, म्हजे कडेन ना सर, तूं दुसरे कडेन कर, हांव ताकाय करतां, ताजे कडेन करतां, ताजे कडेन करतां. सिक्वेन्स काबार जाले नंतर इफ यू म्हणजे तुजें काम जात जर जायत तूं उठता, तो पर्यंत मातसो वेळ जाता. आय डोंट टेक पेपर्स अँड टेल देम टू गो. हांव पळयतां, हांव तें काम करतां. हांव आतां तुजें काम फिनीश करून, सो दॅट यू डोंट कम टुमॉरो, यू डोंट वेस्ट युअर टायम. लेट अस फायंड आउट वेदर इट इज गोईंग टू हॅपन ऑर नॉट. If it is not happening, don't come tomorrow. If it has happened, then it is good, your good luck. म्हजें काम करपाची पद्दत, त्या खातीर हांव डेली, यू वील नॉट फायंड, म्हाका मिनिस्टर जाले नंतर एक बंगलोय मेळटा हांगा. बंगलो आसा म्हजो हांगा शासकीय, पूण आतां पर्यंत त्या बंगल्याचेर हांव एक रातय रावलो ना आनी सगळ्यात म्हजे बंगल्या वयल्यान म्हजें काम नाच. कारण म्हाका ती खबर आसा की वेर आय कम फ्रॉम सांगेम, प्रत्येक मनशाक 2 उतरांची लायन बरोवपा पसून जाल जर जाय, तेन्ना हांवें बरयता तेन्ना एडवोकेटा पेक्षा ताका चड कम्फर्ट आसता की सुभाषान बरयलां, तें सामकें परफेक्ट आसतलें. म्हणजे आय हॅव लिटल बीट क्रिएटेड म्हणजे डिपेंडन्सी टायप कायंड. तें तशें जावपा जायना, आमी तांकां एम्पावर करपाक जाय. पूण समटायम्स यू कॅनॉट, दे बिलीव इन मी, म्हणजे ताणें केलें जर जाय जाल्यार तें परफेक्ट आसतलें, आपल्या खांद्यान मदीं आडखळ ना. हांव तांकां सांगना की थंय वचून करून यो, थंय वचून करून यो, तूं वचून करून यो. म्हजे OSD आसा, तज्ञ आसा, हें आसा. इफ आय डायरेक्ट देम टू गो टू हिम, ना भाई तूं मातशें कर पळय न्ही, तें म्हाका खबर ना तें तशें जातलें काय म्हणटा, तांकां याद उरतली, तूंच आतां. सो दीज आर दी थिंग्स दॅट ऑलवेज म्हाका हातूंत भितर एटॅच करून दवरता. हांव भायर सुटपा पळयलें जाल्यार पसून ते म्हाका एटॅच करता. सो तेंच कारण आसा की लोक इतले तुमकां लागींचे समजता. जेन्ना अश्यो गोश्टी जाता, तुमी इतले अटॅच आसता न्ही, तुमी जशें म्हटलें तें 108 मागीर करतले, तुमकां पयलीं करतले. हे बिकॉज ऑफ युअर अटॅचमेंट जे आसा न्ही, दॅट इज ट्रमेंडियस. आनी हालीं आमकां तेजो उदाहरणूय पळोवपाक मेळिल्लें आसा. ताजे बद्दल आनीक उलयना सर, कारण खूब वेळ जाला. तुमी मनांतल्यो गजाली उलयल्या, कारण हो इंटरव्यू पॉलिटिकल अजिबात नाशिल्लो, मनांतल्यो गजाली उलोवपाच्या बद्दल आशिल्लो. आनी खरेंच फुडल्या इलेक्शनाच्या उपरांत तुमकां विधानसभेन आमकां पळोवपाक मेळटलें इतली आशा आमी तरी दवरता. आनी तुमी लेट अस होप एट, पळोवया कशें जाता तें. आनी इफ आय डोंट गेट ऑपॉर्च्युनिटी टू सीट इन, पण आमी बरोबर आसतलेच, कारण आय एम नॉट गोईंग टू एंड अप माय सोशल वर्क, माय कल्चरल जें कितें आसा पळय न्ही, आय एम ऑलवेज देर विथ द पीपल. आय एम नॉट गोईंग टू टेक रेस्ट. कळ्ळें न्ही, पॉलिटिक्सान आसूं नासूं, म्हजी जी विचारसरणी आसा पळय न्ही, ती म्हाका सकयल केन्नाच वचना. आयज हांव फाल्यां हातूंत भितर पॉलिटिक्सान ना. तुमकां दिसता की खंयच्याय फंक्शनान म्हाका आपोवचें ना आनी कितें करचें ना. पीपल कॉल मी फॉर माय इंटेलिजन्स, माय अटॅचमेंट, माय वर्क, माय डेडिकेशन, माय कमिटमेंट. सो आय वील बी ऑलवेज देर इन एवरीवेर.
सर इमॅजिन करू शकता की तुमी पॉलिटिक्सान आसचे ना म्हणून तुमी ते आमकां सांगता बट हे जावपाक जायना अशें आमी मागता कारण तुमचें कनेक्शन आमी फक्त सांग्या पुरती ना तुमी जशें सांगलें वास्को तुमचे बरे मागपी खूब आसा केपें आसा सांग्या आसा कुडचड्यार आसा सावथाक तशें एक्चुली तुमचो प्रोविन्स म्हटल्यार जाता वास्को सावथ दॅट इज अगेन म्हाका दिसता एका लिडरा कडेन अशा तरेची मास फॉलो आसप हे खूब कमी आसता आनी सावथाक तर ते खूब कमी खूब पयलीं आशिल्ले जेन्ना आमी लिबरेट जावन उपरांत थोडे तेंप आशिल्लो हो सगळो आतां आसप खूब डिफिकल्ट आनी तो आसा तुमचे कडेन तुमकां ते आतां पासून पळयलें जर जायत म्हज्या घरा कडेन येता पळय न्ही काणकोण आसतले कुंकळे आसतले सावर्डे आसतले कुडचोरे आसतले सांगे आसतले कुंकळी आसतले किंवा मडगांवचे आसतले वेळी म्हणजे हिंदूच न्हय तुमी खुबशे जाण पळयतले की सुभाष फळदेसाय कडेन केल्यार कितें केन्ना तरी आमकां हें मेळटलें एंड आय डोंट म्हणजे ना तें म्हणजे कोता येना म्हाका टायम ना तुमी दुसरे मतदारसंघाचे आय डोंट नेवर डू इट नॉट अपार्ट फ्रॉम माय म्हणजे म्हाका म्हजे आमदार मंत्री जाल्ले कारणान येतलेच म्हजे सब्जेक्ट ना ते पसून एखादो कोणी पोलिसान कितें करपाक जाय सर्वे ऑफिसान कितें करपाक जाय कलेक्टरान कितें करपाक जाय आनी तो वेळ्ळीचो मनीस आयलो जाल्यार पसून नॉट बिलॉंगींग टू पर्टिक्युलरली आमचो वोटर BJPचो वोटर न्ही यू आस्क एनीबडी फ्रॉम एनी कास्ट एनी रिलीजन म्हजे कडेन आयले नंतर ताका सांगलें हांवें की तूं आमचें पडना उगीच म्हजो टायम खायना अशें जायना म्हणून जे पळय बेल्ट आसा तुमी काणकोणचे लोक धरून काणकोण आसतले कुंकळे आसतले कुडचोरे आसतले केपें आसतले आनी तुमी म्हणलें तशें वास्कोय तुमी गेले जर जाय जाल्यार यू वील फायंड माय कनेक्ट हय आनी आमी फाटल्या दिसांनी पळयता तेन्ना तुमी आतां म्हटलें काणकोण हांव विसरलो म्हणपाक कारण काणकोण सुद्दां खुबशे लोक म्हणटाले की आमचो कनेक्ट आसा आमी वळखता पर्सनली वळखुपी सुद्दां खूब लोक आसा तुमकां तशें थंयसर सर बर्थडे आमी आतां ऑलमोस्ट शेवटाक कारण खूब टायम जाला उलोवपाक खूब आसा तुमचे कडेन कारण खूब स्टोरीज खबर आसा सर म्हाका तुमी लोकां बरोबर बरे केल्ल्यो गोश्टी खबर आसा आतां बर्थडे सर आनी तुमचो स्पेशल प्लॅन बर्थडे खातीर कित्याक नथींग कार्वड आउट बर्थडे खातीर स्पेशल हें न्ही म्हजो हांव पळय खुबशे लोक कितें करतात इलेक्शन येतकच बर्थडे करतात म्हाका सांग पळोवया हांव आमदार ना तेन्ना पसून तुमी केन्नाय बर्थडे म्हजो मिस केला 5 वर्सां ही आसाच पयलीं हांव जेन्ना 5 वर्सां आमदार ना तेन्ना नित्य नेमान जाता आनी लोकांची तुफान गर्दी जाता सो बर्थडे बी म्हणटा आय एम नॉट दॅट म्हणजे अशें न्ही की हांव खूब पयशेकार आसा म्हणून न्ही लोक हांव कितें करता तर तांकां हांव व्हडलेशें कांय करिना म्हजे कडच्यान येवन कांय अपेक्षाय ना पूण तो एक मोग आसा तो एक अटॅचमेंट आसा तो एक आदर आसा तो एक म्हणजे इनर म्हणजे ताजे इन्स्टिक्ट वॉयस आसा भितरले ताका जाय अरे भाईक वचून मेळपा जाय कळ्ळें न्ही अरे ताणें केन्नाय तरी आपल्या पावला आसा हो फील आसा पळय न्ही तोच म्हाका हें करता आनी नॉट ओन्ली फ्रॉम सांगे तुमी म्हजे ह्या बर्थडेक हाडून पळयले जर जायत जाल्यार म्हजे गोंयचे सगळे मित्र आसात ते म्हाका येवन निश्चितपणान म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान येतात म्हाका वाडदिवसाक आयज म्हणजे हांव कॉल्स येता न्ही ती कॉल्स घेवपा मेळनात म्हाका हांव खुबशे लोक रागार जाता की कॉल घेतात तांकां समजना म्हजी परिस्थिती सकाळच्यान कितें रातचें जाता म्हणल्यार सकाळच्यान कितें जाता मागीर म्हाका रातचे 12 जाता तेन्ना कॉल येवपा लागता पळय न्ही ते आनी हांव जर आतां विशी करपाक कोण आयला आनी ताजो कॉल घेतलो जर जायत समोरच्या मातशी इन्सल्ट जाता अरे म्हाका पळयना आनी हें करता सो आय कीप माय फोन क्लोज कळ्ळें न्ही समजून लोकांनी घेवचें लोकांनी समजून घेवचें की फोन कॉल घेतलो ना बिकॉज देर इज ऑलवेज पर्सन इन क्यू अवेटींग फॉर माय रिस्पॉन्स म्हाका आय टू आय कॉन्टॅक्ट जावपाक म्हाका हात मेळोवपाक जाय कारण तो इतली पयसुल्ल्यान एक अपेक्षा घेवन आयला की भाईन आपल्याक रिकॉग्नायज केला आनी तकल्यान उरपा जाय हांव येवन गेलो म्हणून हें करता आसतना जर हांव फोनाचेर एटेंड केलें जर जायत पीपल फील बॅड आतां हांव जर फोनाचेर रावलो आनी हांव जर ताका फोनाचेर रिसीव केलो आनी ताका कॉल करना आनी हांगा मेळपाक ताकाय वायट दिसता कितें मनीस रे हांव फोन करता घेता आनी वगीच दवरता सो म्हजे राग धरनाकात हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की राग धरनाकात पूण फोन आयल्या उपरांत तुमचे विशीं खातीर आयला हें कळटलें हांव मागीर तांकां परत एक फावटी वेळ काडून एक आठवड्या फूल आठवडो रातचो बसता आनी मागीर तांकां थँक्यू म्हणपाक म्हाका दिसता खूब मनांतल्यान सर तुमी उलोवपाचें तर खूब आशिल्लें कारण एक टॉपिकाचेर सदांच हांव मिस करता कारण टायम म्हाका पावना कारण सर जे आसा ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मोठे भक्त आसा आनी तो जो एंगल आसा न्ही तो खूब इंट्रस्टींग आसा तांच्या लायफांतलो तोय म्हाका जाणा घेवपाक जाय तांचे फॅमिली स्टोरीज ज्यो आसा कारण सदांच आमी म्हणटा की
कोण एक सक्सेसफूल जाता जाल्यार तेज्या फाटल्यान तेज्या बायलेचो तितलोच एक श्रम आसता. सो ह्यो सुद्दां स्टोरीज खूब इंट्रस्टींग म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी जाणां घेवपाक जाय. जेन्ना आमी ह्या संवसारान वावुरता आनी कोण जर मनीस आमकां सक्सेसफूल दिसता जाल्यार तेज्या फाटल्यो स्टोरीज कितल्यो मेहनत आसता स्टोरीच्या फाटल्यान त्यो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा. सर वाडदिसाची परबीं Thank you. आनी परत एक फावट मेळया सर Yes, बेगीन. sure. देव बरें करूं सर. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.